नमस्कार. काल आम्ही पळयलें की RGP हो जो पक्ष आसा ह्या पक्षां मदीं काल कसो बोवाळ जालो हे सगळे गोंयभर लोकांनी काल पळयलें. सो हितून कितले तथ्य आसा. विरेशान काल आपूण नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून खुबशे लेटर काडली आनी खूब जाणांक सस्पेंड केले आनी त्या भायर तेजेर मागीर पार्टीनूय रिप्लाय दिलो की विरेश जे कितें सांगता ते सारकें न्हू आनी खुबश्यो कितें गजाली आसात त्यो विरेश सांगता त्यो सारकी न्हू अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. जाल्यार एकंदरीत समज हें पळोवपाक गेलें जाल्यार अकस्मात हें पोजिशन येयलें खंयच्यान म्हणजे नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट जो आसा तो नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट अकस्मात येयलो खंयच्यान हे सगळें समज आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार खंय तरी खुबशे प्रश्न तयार करता. जाल्यार दुसरी सायड जी आसा अजय खोलकराची जी सायड आसा ते सांगतात की हे जे नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट हे जे पोजिशन आशिल्लें तें पोजिशन केन्ना अस्तित्वानूच नाशिल्लें म्हणजे पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशनान हे पोजिशन केन्ना सारकें जावकूच ना म्हणजे अस्तित्वूच जावना ह्या पोजिशनाचें. पूण विरेश बोरकर हे पोजिशन क्लेम करता आनी हे पोजिशन आपल्या कडेन तें पोजिशन आसा म्हणटा. जाल्यार हे सगळें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आयज मुद्दामून हांवें जी पार्टी पार्टीची जी वेबसायट आसा त्या वेबसायटी वयल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें कॉन्स्टिट्यूशन डावनलोड करून हाडलेलें आसा आनी तेजेर कितें कितें पॉयंट्स आसात ते तुमचे मुखार मांडटा. पूण तें सांगचे पयलीं तुमकां हांव एक आनीक गजाल तुमचे दोळे मुखार हाडपाक सोदता की हे जे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें हे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन खंय तरी 9 जून 2026 (3:15 सुमार हे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वेबसायटीचेर अपलोड जाल्लें आसा. 9 जून 2026 म्हणजे फाटल्या म्हयन्यान 9 तारखेक हे कॉन्स्टिट्यूशन खंय तरी पार्टीच्या वेबसायटीचेर अपलोड जाल्लें आसा आनी हेजे पयलीं पार्टीच्या वेबसायटीचेर हे कॉन्स्टिट्यूशन नाशिल्लें अशें आमी मानून वचुया. आतां ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी तशेंच नॅशनल प्रेसिडेंट हे सगळे पोस्ट आसात हे ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां दिश्टी पडटा. आनीक तितून भितर वायस प्रेसिडेंट सुद्दां आसा. वायस प्रेसिडेंट एक पोजिशन आसा. तशेंच जनरल सेक्रेटरी जे आसा ते एक पोजिशन आसा. तशेंच सेक्रेटरी जे आसा ते 18 आसात. आनी हे सगळे जे कॉन्स्टिट्यूशन जे ड्राफ्ट केल्लें आसा ते ड्राफ्ट करून प्रत्येक पेजीचेर खंय तरी हांगा तुमी पळोवंक शकतात प्रत्येक पेजीचेर असो एक स्टॅम्प येयला रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो स्टॅम्प येयला आनीक तशेंच हांगा विरेश बोरकराची सायन आसा हे तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां ह्या सगळे समज पळोवपाक गेले जाल्यार पावर ऑफ प्रेसिडेंट कितें तो तुमकां एक 2 पॉयंट सांगता. द प्रेसिडेंट वील हॅव द पावर टू सस्पेंड हियरिंग मेंबर्स ऑर ऑफिस बेरर ऑफ द पार्टी सच एज मेंबर सच मॅटर वील बी सेंड टू डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर ट्रायल. म्हणजे विरेश बोरकरान जे काल सस्पेन्शन काडला तो पावर ह्या पोजिशनाक आसा अशें ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान घातलेलें आसा. त्याच बरोबर नॅशनल हे इम्पॉर्टंट असो पॉयंट आसा. नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑर नॅशनल जनरल सेक्रेटरी वील हॅव पावर टू इश्यू फॉर्म फॉर्म ए बी फॉर कॅन्डिडेट म्हणजे कॅन्डिडेटाक जी टिकेट दितात तुमकां सोंपे भाशेन सांगता कॅन्डिडेटाक जी टिकेट दितात जे खंयचेंय इलेक्शन आसूं त्या कॅन्डिडेटाक जी टिकेट दितात ती टिकेट दिवप सुद्दां नॅशनल प्रेसिडेंट ऑर नॅशनल जनरल सेक्रेटरी जो आसा तेंचे कडल्यान ती टिकेट वचोंक जाय अशें ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान बरयल्लें आसा. सो आतां एकंदरीत समज पळोवपाक गेले ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आतां नॅशनल प्रेसिडेंट हे पद आसा. म्हणजे विरेश बोरकर जे क्लेम करतालो की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आनी जे इतली वर्सां जी पार्टी चलता म्हणजे फाटली जी 4-5 वर्सां जायत येयली ही जी पार्टी चलता ती पार्टी ज्या पद्दतीन पार्टी चलताली तेन्ना तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की नॅशनल प्रेसिडेंट हो पोस्ट आसा म्हणून. जशें आयज विविध माध्यमांतल्यान जे RGPचे जे पदाधिकारी म्हणजे जेंकां विरेशान आतां काडून उडयल्यात फॉर एग्जांपल अजय खोलकर आसूं विश्वेश नायक आसूं ते जे तरेन आज उलयतात
की हे पोझिशन नाशिल्लें, हे पोझिशन अकस्मात येयलां आनी हे अशेंय म्हटलेलें आसा अजय खोलकरान की हे जे वेबसायटीचेर जे अपलोड जालां ते टेक्निकल ग्लिच म्हणून. सो आतां ते समज टेक्निकल ग्लिच आसा जाल्यार ECI येदी व्हडली मिस्टेक करूंक शकता काय कितें? खुबशे प्रश्न आतां हे एकंदरीत समज पळयले जाल्यार खुबशे प्रश्न अशे उप्रासतात. आनीक मेन म्हटल्यार जर नॅशनल प्रेसिडेंट पोस्ट हो विरेश बोरकारा कडेन आशिल्लो जाल्यार विरेश बोरकर इतले दीस ओगी कित्याक रावलो हो पयलो प्रश्न. जेन्ना विरेश बोरकाराचे अगेन्स्ट जेन्ना खूब कितें कितें घडामोडी घडटाल्यो, खूब कितें कितें तेंचे पार्टी मेंबर तेजे अगेन्स्ट घालताले, जाल्यार पार्टीन विरेश बोरकाराक जेन्ना वयले एक स्थान मेळिल्लें आसा जाल्यार तें स्थान विरेश बोरकर समज जाणा आशिल्लो जाल्यार इतले दीस तो ओगी कित्याक रावलो असो एक प्रश्न तयार जाता. तशेंच बाकीचे जे हो जालो प्रेसिडेंट विरेश बोरकर जर म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून हो जालो नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार बाकीची जी कमिटी आसा म्हणजे नॅशनल हांगा कॉन्स्टिट्युशनान दाखयल्लें आसा की प्रेसिडेंटा बरोबर नॅशनल आनी कमिटी आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार ती जी बाकीची जी कमिटी आसा ते मेंबर कोण आसात, ते मेंबर कोण आसात हो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी हे जे बाकीचे जे मेंबर्स आसात ते मेंबर्स नॉमिनेट जाल्यात काय ना. आनी 2023 जेन्ना विरेशान मनोज परबाक जेन्ना प्रेसिडेंट केलो, जेन्ना विरेशान जेन्ना ताका प्रेसिडेंट केलो तेन्ना खंय तरी विरेश बोरकारान ताका प्रेसिडेंट करतना प्रोसिजर कितें वापरलेलो हेवूय सगळें पळय सारकें आसा. तशेंच आनी एक असो इम्पॉर्टंट असो प्रश्न येता तो मनोज परबान जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें तेन्ना मनोज परबान रेजिग्नेशन दिलें जाल्यार नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट जो आसा तो विरेश बोरकर आसा. सो मनोज परबाचेर जे रेजिग्नेशन आसा तें रेजिग्नेशन विरेश बोरकारा कडेन एप्रुवलाक पावपाक जाय आशिल्लें काय ना. आनी ते CEC म्हणून काडले, CEC कडेन पावले आनी CECन तें एप्रूव केलें अशें पार्टीन दाखयलें. जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर CEC म्हणून अशें कांय ना, अशें बॉडी ना, पूण हांगा स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी म्हणून आसा. पूण तेजे वयर नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी म्हणून अशी बॉडी आसा. सो एकंदरीत समज हे पळोवपाक गेले जाल्यार हे जे हे आसा जे बॉडी आसात म्हणजे स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी आनी नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी ह्यो ज्यो कमिटी आसात त्यो प्रेसिडेंटाचे सकयल आसात. आनी तेणी ते हे एक्सेप्ट कशें केलें अशें ह्या कॉन्स्टिट्युशनान आसा. जाल्यार ते खंय तरी नॅशनल प्रेसिडेंटा कडेन पावोंक जाय आशिल्लें, ते विरेशान एक्सेप्ट केले त्या वेळार काय ना अशे प्रश्न येतात. आनी मेन म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं हे जे पार्टी आसा ही पार्टी प्रत्येक पार्ट्यांक तुमी जाणा आसतलें फायनान्शियल ऑडिट जाता. प्रत्येक वर्साक फायनान्शियल ऑडिट जाता आनी हे ऑडिट जे आसा ते इलेक्शन कमिशनाक धाडचे पडटा, पार्टी कडल्यान ते धाडचे पडटा. जाल्यार हांगा जेन्ना ऑडिट जे प्रोसिजरान जाताले म्हटल्यार फाटली 4-5 वर्सां जे ऑडिट ज्या प्रोसिजरान जाले जाल्यार खंय तरी हे जे ऑडिट जाला हे जे सगळे फाटली 4 वर्सां पार्टी जी चल्ल्या म्हणजे पार्टी चलोवपाचो जो प्रोसिजर हे जाला तो टायम टू टायम ECI रिपोर्ट जाता आसतलो. जाल्यार तो जेन्ना रिपोर्ट जाता आसतलो तेन्ना ECIन तुमचे जे पार्टी प्रोसिजर आसा तो सारको ना किंवा हितून हे चेंजीस जाय म्हणून पार्टीक कित्याक कॉन्टॅक्ट केलो ना, हितून खंय तरी ECIची चूक आसा काय कितें, ECI कडेन सुद्दां नेग्लिजन्स जालो काय कितें. जशें आमी तुमकां सांगलें की हे जे आसा ते हे जे कॉन्स्टिट्युशन आसा ते ह्या जून म्हयन्याच्या 9 तारखेक अपलोड जाला. जाल्यार हे जून म्हयन्याचे जेन्ना 9 तारखेक अपलोड जाता तेन्ना ECIन इतली लेट कित्याक अपलोड केलें. पार्टी रेजिस्टर जाल्ली 5 वर्सां पयलीं, जाल्यार 5 वर्सां पयलीं ते खंय तरी रेजिस्टर कॉन्स्टिट्युशन जे आसा ते वेबसायटीचेर अपलोड जावपाक जाय आशिल्लें. पूण इतलीं वर्सां 5 वर्सां रावन ECIन हे आतां अपलोड कित्याक केलें होवूय असो क्वेश्चन येता. सो हितून खंय तरी खुबशे प्रश्न अशे उप्रासलेले आसात. आनीक ह्या प्रश्नाची ज्यो जापो आसात त्यो काय टायम जो येवपाचो आसा तो येवपाच्या टायमार आमकां मेळटल्यो. पूण खुबश्यो गजाली अश्यो आसा विरेशाचेरूय प्रश्न उप्रासतात की विरेश बोरकर जेन्ना ज्या मिटिंगेक गेलो, फाटली मिटींग एक बरी मे म्हयन्याच्या एंडाक एक बरी मिटींग जाली आनी ते मिटींगेक तुमी पळयलें आसतलें ती मिटींग बरी गाजली. कित्याक खूब वेळ ती मिटींग चल्ली, तशीच खुबसो आवाज जालो, ते मिटींगे भितरूय आवाज जालो, मिटींगे भायरूय आवाज जालो, खुबसो असो आवाज जालो आनी ती मिटींग बरी वेळ गाजली. आनी तेन्ना विरेश बोरकरान डॉक्युमेंट्स मागले
त्या मिटिंगेक वचोन डॉक्युमेंट्स मागले. जर विरेश बोरकर खंय तरी पार्टीचो सुप्रीम आसा म्हणजे नॅशनल पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा जाल्यार ताका डॉक्युमेंट मागपाची कसली गरज आशिल्ली असोय प्रश्न येता. सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेलो जाल्यार अशेंय दिसता की विरेश बोरकराक हे पयलीं खबर आशिल्लें काय ना ताका आतांच कळ्ळां की तो नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून एक पोझिशन आसा आनी थंय ते आपल्यान घेतलेले म्हणून ते ताका आतांच कळ्ळां अशेंय आसूं शकता. सो हेचेर जे स्पश्टीकरण आसा ते स्पश्टीकरण जसो टायम येता तशें सांगतले. आनीक हे समज आतां सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा ते आतां एक गट सांगता की हे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा हे नवीन जे आतां विरेश बोरकरान काल इंट्रोड्यूस केला म्हणजे काल आपूण ते पदार आसा अशें विरेश बोरकरान सांगलां. ते म्हणटात की हे कॉन्स्टिट्यूशन ते न्हू जे विरेश बोरकराचे जे विरोधान जे गट आसा ते म्हणटात हे कॉन्स्टिट्यूशन ते न्हू कॉन्स्टिट्यूशन जे आमी फाटले कितली वर्सां जाली ते चलयताले ते खरें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात. आनी विरेश बोरकर म्हणटा हे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून. जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन अशें बदलुपाक शकता जशी आमकां नॉलेज आसा जशें आमी जाणात की कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा ते अमेंड करूंक शकता. कॉन्स्टिट्यूशन आसता पळय ते अमेंड करूंक शकता आनी तेकाय बीन खुबसो प्रोसिजर आसता. पार्टी मेंबरांची मिटींग जावची आसता, पार्टी मेंबरांचे सगळे रेजोल्युशन घेवचे पडटा, मिटींगेक ते रेजोल्युशन घेवचे पडटा. इतले सगळे प्रोसिजर करून ते कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जावंक शकता. आतां जर हे कॉन्स्टिट्यूशन खरें आसा जाल्यार इतली वर्सां जी पार्टी चलताली ती बेकायदेशीर रितीन पार्टी चलताली काय अशें आमी म्हणूंक शकता काय की इतली वर्सां जर आयज हे इसीआयन जे कॉन्स्टिट्यूशन घातलां आनी विरेश बोरकर तें कॉन्स्टिट्यूशन आतां मानून तो फुडें आतां आपलो प्रोसिजर स्टार्ट केला. आनीक जी पार्टी गोंयच्यान जी फंक्शन जाताली ती पार्टी खंय तरी दुसरी कॉन्स्टिट्यूशन घेवन समज ती फंक्शन जाताली जाल्यार ती बेकायदेशीर रितीन फंक्शन जाताली काय अशे खुबशे प्रश्न आतां हे सगळे उप्रासलेले आसा. आनीक हेजी उत्तरां जी आसात येणारे काळ ठरयतले. कित्याक काय म्हटल्यार आतां खंय तरी पार्टीचे हे जे दोनी गट आसात तांकां लिगली खंय तरी वयचे पडटले आनी लिगली कशें कितें जाता तेजेर सगळें पळोवचें पडटलें. पूण हितून भितर आतां दोनी गट आसूं 10% आशिल्ले हो आरजीपीचो जो पक्ष आसा 10% म्हणजे फाटले जे विधानसभेक 90,000 सुमार मतां काडलेली. मागीर तशेंच तेणी झेडपीकूय बरें प्रदर्शन केलें. हेचो अर्थ तेंच्या वांगडा खुबसो लोक आसात. हेचो अर्थ आरजीपी वांगडा खुबसो लोक आसात आनी ते जे लोक आसात ते तेंचे लक्ष ह्या सगळ्याचेर आसतलें. आतां हो फक्त एक पार्टीचो इंटरनल इश्यू असो न्हू पूण ज्या पार्टीचेर लोकांनी असो विश्वास दाखयलो, ज्या पार्टीचेर लोकांनी असो आपली समजोन ज्या पार्टी वांगडा काम केलें जाल्यार तांकां सुद्दां आतां हें सगळें कन्फ्युजन क्रिएट जालां आसतलें. हे खंय तरी हे जे समज आरजीपी पार्टी जी आसा ती बरे भशेन चलपाक जाय जाल्यार खंय तरी हेचेर ह्या सगळ्या प्रश्नाची जी उत्तरां आसात ती बेगीन हाडची पडटली आनी बेगीन ही क्लियरिटी हाडची पडटली. सो एकंदरीत हे जे बातमी आसात ती आमी तुमच्या मुखार गोमंतक टीव्हीचेर फूल जी अपडेट आसा ती घेवन येत रावतले. आनी आमकां समज विरेश बोरकरा कडेन किंवा त्यांचे जे ऑपोजिट सायड आसा तेंचे कडेन समज आमकां कॉन्टॅक्ट जालो जाल्यार आमी हेंकां हाडून एक डिस्कशन सुद्दां करपाक रेडी आसात. सो एकंदरीत हेचेर कितें जे हालचाल जाता आनी कशें कितें आसतलें ते आमी गोमंतक टीव्हीचेर तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तो पर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.